म्हाका नवरो दिताय जाल्यार वायट संवय नातिल्लो नवरो म्हाका दी म्हूण वस्तू समस्या इतले आसात गी तांकां जिवीत समस्यांचे च्या वरवीं समस्या येतात आनी दुबळीकाय कशी येता कितें कारण ताका हें सकड म्हाका थंय शिकोवंक मेळ्ळें तेच्यांनी सांगलें तो पियेता न्ही गो म्हळ्यार पियोंक कोण पियेना म्हणटात कितली आसली एक सुरी न्ही सकडां आसून आपणा कोणी नात म्हणलें बोगाप कोणाक येता पळय ती एक सुरी चेडवांय पियेतात चेडके पियेतात हातांत ग्लास या बॉटल नासतना फॅशन आउट ऑफ फॅशन म्हणून जालां अल्कोहॉलिक्स मनीस पाड न्ही बरे मनीस ते बरे मनीस हांव केदारय म्हणटा अल्कोहॉलिक्स बरे मनीस रांदचें काम बायल मनशांचे तें बरें रांदता म्हणून लो सांगचें ताका ताजेर चोण सोडचें आजकाल मस्त चेडवां भुरगीं काजार जावंक बी येतात ना हांव जायना नेक्स्ट जाता म्हण तट्टी उतरल्यार पाटी घालतात बे कित्याक मम्मीक मेळ्ळे बरी म्हाका मेळचें नाका हें खंयचोय दादलो घरचीं कामां करता जाल्यार तो ताज्या बायलेक हेल्प करना सो हें खंय बदलीचें हें कुटां म्हणना ताका हें कुटुंबाचें सेटअपच न्ही हें चिंती आवय खंय एक काम करता आवय कालें म्हणटा भुरग्यांक हांव तलें काम करता म्हण सांगनाका हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे अ सिप फ्रॉम द कप ऑफ लाईफ कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज आमी खंय वचूं दी कितल्या व्हडल्या पॉश हॉटेलांत रावूं दी पूण घरा येवन आमच्याच एका खाटयेर आमच्याच एका मांद्रेचेर त्या उशाचेर आमचो मांडो दवरल्या शिवाय थोड्यांक बरी न्हीद पडना काय तशेंच आमी कितल्याय व्हडल्या कामार आसूं दी खंयसरी भोवंक वचूं दी आमच्या घरा येवन पाटी आमच्या कुटुंबाक पाटी पावतना जावचो एक संतोष तो उतरांनी वर्णूंक असाध्य एखाद्या वेळार हो संतोष आमच्या जिणेंत आसा तर आमच्या की चड ग्रेस्त मनशां कोणी नांच म्हणून सांगी येता एक घर आनी एक कुटाम हे हर एका मनशाच्या जिवितांत भोव चड वर्तें देवाचें देणें म्हणून हांवें सांगी येता तर हांव हाचे विशयांत आज कित्याक उलयतां कित्याक कुटुंबां जर संतोशाचीं जालीं तर आमच्या कुटुंबांनी आमच्या जिणेंत समृद्धी येता काय तर आज आमच्या कार्मेल कॅफेचो विशय जावन आसा संतोश भरीत कुटुंबां कशीं बांदून हाडचीं म्हणून आनी ह्या विशयांत आमच्या सांगात संवाद चलोवच्याक एका जोगते व्यक्तीक आमी वेंचून काडला आनी ती आसा मानेस्तेन आयरीन रेबेल्लो हे नांव आयकतना तुमकां समेस्तांक तिची वळख आसा म्हणून गत आसा कित्याक तिची वळख आमी सांगितली जाल्यार चड लांब पट्टीत आसा बरयणार एक बरी संगीतकार तशेंच ओवियो वेर्स आमच्या संस्कृती विशयांत तिणें चड सांबार तिची देणगी आसा तशेंच आमच्या MCC बँकांत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जावनय आपलो वावर ती दिवन आसा तशेंच काजराची दोतोर फाटले 23 वर्सां तावनी ती शिकून आसा साबार कडेन एक गेस्ट जावन साबार लोकांक बरी शिकोवण ती दिवन आसा तशेंच प्रत्येक तरान काजरी जोड्या पासत तिचो आनी तिच्या पतीचो वावरी ती ह्या समाजा खातीर दिवन आसात अशें म्हणटा आसतना हांवें तिचे विशयां सांगचें की तिचे कडेन उलोवन तिचे विशयान आमी चड जाणा जावचें बरें म्हणून म्हाका भोगता तर मोगाचे वीक्षकांनो तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तशेंच आमच्या कार्मेल कॅफेच्या टिमा तर्फेन हांव मानेस्तेन आयरीन रेबेल्लो ह्या संवाद कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा देव बरें करूं वेलकम देव बरें करूं कशें आसा तुमी बरें आसा येस तशें तुमच्या विशयांत हांवें आतां सदां सांगलें तशें तुमींत तुमची एक ल्हान वळख करून दिल्ली जाल्यार बरी आसली कित्याक तुमी ल्हानपण तुमचें कशें आसलें तुमच्या कुटुंबा विशयान जावन दी तुमी प्रस्तूत कितें करनासात तें इल्लेशें आमच्या वीक्षकांक सांगतात गी जायत म्हजें नांव येदोळसो सांगलें आयरीन रेबेल्लो आनी हांव जल्मल्ली वाडल्ली कटील म्हणल्या गांवांत म्हजें शिकाप SSLC लिटल फ्लावर स्कूल थंयसर जाल्लें ताचे उपरांत पॉम्पे PU कॉलेजींत PUC जावन पॉम्पे डिग्री कॉलेजींत डिग्री जाल्ली म्हजी ताचे उपरांत हांव कोडयाळांत रोशनी निलयांत स्कूल ऑफ सोशल वर्क हांगासर MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क शिकाप म्हजें जाल्लें अशें ल्हानपणार म्हजें एक ल्हानपण म्हळ्यार येयलें तितलें सुलाबायाचें न्ही आशिल्लें आमी 7 जाणां भुरगीं 8 जाणां तांतलें एकलें सरलां ल्हान आसतनाच 7 जाणां आमी आसांव म्हजी आवय बापूय एक दुबळ्या कृशी कुटुंबाची आमच्या कुटुंबांत ग्रेस्त कांय नातिल्ली पूण आमच्या मोग मैपास समाधान हाडूंक प्रयत्न जाताले आसलें म्हण हांव सांगना थोड्यो समस्या खंडीत आशिल्ल्यो आनी त्या समस्या वरवीं हांव चिंता जावं इतली घट जाल्या म्हण सांगीत आमकां ल्हानपणार अनुकूल सवलत्यो पुरो
नातिल्ल्यो तशें म्हणून एकामेकाचो सहकार सांगात बरो आशिल्लो मोग हें बरो आशिल्ल्यान आमी आज कितें म्हणी करूंक पावले हांव म्हणून हांवें धैर्यान सांगेत कोणा आनी एक विशय म्हळ्यार हांव जल्मली इगर्जीच्या वाठारांत जल्मली वाडल्ली इगर्जीच्या वाठारांत आमच्याच जाग्यार इगर्ज आसा आनी तशें जावन म्हाका इगर्जी तशीं जावंक पुरो मागण्या तशीं जावंक पुरो या लोकांक मेळच्या विशयान जावंक पुरो लोकां कडेन उलोवच्या विशयान जावंक पुरो गायनांत एक्टिंगांत या बरोवच्यांत हर एकांत म्हज्या देण्यांक प्रोत्साहन मेळिल्लो जागो जावन आसा इगर्जीचे वाठार हय तशें जावन आज मस्तू क्षेत्रांनी हांवें इल्लो हात मेळयला जाल्यार आनी इल्लें काम केलां जाल्यार हाका कारण तें वाठार म्हूण हांव सांगूंक संतोश पावता म्हजी आवय बापूय आतां नात दोगांय देवादीन जाल्यांत भाऊ भयणी आसात आमी 4 भयणी आनी ते एक भाऊ हय तशें हें म्हजें ल्हानपण आमल पिडे विशयांत आमच्या लोकांक इल्लीशी जाणवाय तुमच्यातून मेळात ओके आमाल पियेनातले मनीस आतां दादले पियेतात स्त्रियो पियेतात चेडवांय पियेतात चेरके पियेतात हातांत ग्लास या बॉटल नासतना फॅशन आउट ऑफ फॅशन म्हणून जालां तें आसा पूण संगत कितें म्हळ्यार आतां 100 जाण पियेतात जाल्यार 100 जणी अल्कोहॉलीक जायनात आमाल पिडेस्त जायनात तांतल्या संशोधना प्रकार आनी येदोळच्या एकाच्या प्रकारांक किंवा अशा प्रकार 113 जाणांक ही पिडा जाता 113 जाणांक ही पिडा जावन बदलता म्हळ्यार आतां चिंतया 100 जाणांनी एक बियरांत स्टार्ट केलें थोडे जाण बियरांत रावंक पुरो करेक्ट थोड्यांक मागीर बियराचें किक्क पावना करेक्ट नेक्स्ट लेवलाक येतात ते 1 2 3 4 5 मागीर पियेते रावता तशें जाता मागीर थोडे जाण खावन जातात हॉट ड्रिंक्साक वेतात कित्याक ते किक्क मेळच्या खातीर करेक्ट ते काले रेसिस्टन्स पावर वय समा सो पयले 1 पेगाक ती किक्क मेळटाली आतां 1 पेग पावना आनी 1 पेग काणी या म्हणून जाता करेक्ट सो आनी 1 पेग 2 पेग 3 पेग मागीर काय जाता म्हळ्यार राती काणयांच्या मागीर दनपारांक एक चूर काणी या म्हणून बघता पिरी काडची जाता सकाळी सो दनपारांक येता दनपारांक घाललें मागीर सकाळी येवंक चड वेळ ना करेक्ट सकाळी हाडलें मागीर उठलेंत इमिडिएट पिवचें म्हळ्यार सगळ्यांक जायना तें हांवें सांगलें न्ही 113 जाण आतां 13 जाण त्या 100 पैकी कोण म्हणून अशें पिन पॉयंट करूंक जायना करेक्ट सो त्या देखून यंगस्टर्सांक हांवें म्हणचें इतलेंत पियेतात वय तुमकां कळना तें म्हळ्यार ते करेक्ट लायन क्रॉस संदर्भ येताना कळना तें आनी ते जाणां आमी कालें करता म्हळ्यार अल्कोहॉलीक जावचें पयलें लक्षण म्हळ्यार डिनायल एक्झॅक्टली डिनायल करेक्ट हांव चड पियेना म्हणजे इल्लेशें सोशल ड्रिंकिंगाचो मिनींगूच गुर्तना करेक्ट सो डिनायल इज द फर्स्ट सिम्पटम दॅट तूं अल्कोहॉलीक जावन आसा म्हणून हांव पियेना म्हाका कांय जायना म्हाका विल पॉवर आसा आनी हें पुरो रिजनींग आसा पळय तें पुरो ताचें फर्स्ट सिम्पटम सो युथांक जाल्यार हांवें म्हणचें इतलें आनी एक अल्कोहॉलिक्स मनीस पाड न्ही बरे मनीस ते बरे मनीस हांव केदारय म्हणटा अल्कोहॉलिक्स बरे मनीस केदार पियेनातले आनी म्हाका म्हणजे हे म्हाका दिलो दिसता टॉंट हांवें तुका टॉंट दिवना हांवें म्हळें घालें अल्कोहॉलिक्स बरे मनीस देखून ते वेगळी पडतात तातूंत फ्रेंड्सांनी दिताना नाका म्हणूंक जायना नाका म्हणूंक गोत्तना सो ते एक तांचें नेचर आसा पळय बरेपण जावंक पुरो तांकां तातूंत ओडटा आनी ते तातूंत पडटात सो ही संगत आसा थोडीं चेडवां भुरगीं चेरक्यांनी एक ग्लास काडून स्टायलार पिवचें आनी गम्मत करचें उलोवचें तें पळयतना इल्लें एट्रॅक्ट जातात सो एट्रॅक्ट जातात मागीर घरच्यांनी सांगलें तो पियेता न्ही गो म्हळ्यार पियोंक कोण पियेना म्हणटात ओके पियोंक कोणी पियेता पूण तो कितलो पियेता म्हूण तुका गोत्त आसा पियेल्या उपरांत तो कालें जाता म्हूण तो तुका खंयच्या नमुनेर तो बिहेव करता तें तुका गोत्त आसा तो आतां पियेता मागीर तो सोडटा मागीर सोडचें कांय येना मागीर सोडचें जीव मात म्हाका एक इन्सिडेंट सांगूंक जाय म्हजें एकलें फ्रेंड आसलें आमी काम करतलें हांव फॅमिली कावन्सिलर जावनूच अक्रिस्तांव ते अल्कोहॉलीक कावन्सिलर म्हजे बरींच ओके ते एका रेस्पेक्टेड फॅमिलींत हांव आयिल्लें ताका एका आमच्या पेशंटा कडेन लव जालो ओके लव जावन तो पेशंट कसो म्हळ्यार भिरांकूळ मनीस लव जालो चेड्या एक्टीव आसलो स्मार्ट दिसतालो अशें म्हणून म्हाका लव जालो ओके आनी हाका इल्लें एप्रिशिएट केलें कोणना घरा मेळनातलें कोणा एप्रिसिएशन समथींग ऑफ दॅट सॉर्ट ओके हें ताच्या मोगार पडलें
मोगार पडून काजार जावचें म्हणून जालें तो मनीस कसो म्हळ्यार ताका घरांत हांव भायर घाला मस्त आस्तिवंत मनीस पूण घरांत हांव ताका भायर घाला तो इतलो वायलंट जाता की पियेल्यार ताका कंट्रोल करूंक जायना ओके सो घरच्यांनी हाचे उपाद्र सोसूंक जायनासतना फॅमिलीत हांव ताका भायर घालून दवरला आनी कालें म्हणा ताचे कडेन कालिंगी फोटी सांगल्यात म्हाका अशें केलां तशें केलां इल्ली बिरमोत उपजयल्या हाच्या काळजान क्रिएट जाल्या सो हाच्या हाका बिरमोत आयली सो म्हाका खबर मेळ्ळें आनी हांवें ताका सांगलें अशी अशी परिस्थिती हें जाल्यार समज जायना तो ऑलरेडी पेशंट जावन हांगा आयला ओके तूं ताका एटलिस्ट 6 months टायम दी एटलिस्ट 6 months टायम दी आनी त्या 6 monthsनी तो पियेन आसतना रावन दाखोवन दी मागीर जाल्यार तूं डिसायड कर एक्चुअली तेंय जायना हांवें जस्ट एक ताजें पोस्टपोन जावन दी डिसिशन म्हणून MSW शिकलें आनी तो SSLC जावन दी एज्युकेशन नॉट ए प्रॉब्लेम पूण विशय काले म्हळ्यार अल्कोहोलिजम ओके सो हें कालें म्हणालें तुका अशें अल्कोहोलिजमाच्या विशयांत म्हळ्यार तूं घरा तुका अल्कोहोलिजम आसलें देखून भियेलाय देखून तूं नेगेटीव उलयताय तें कांय जायना समज जाता हांव पळयतां हांव ताका बदलिता हांवें म्हळें सायबिणी बदलूंक साधना कोणायकी ताणें जावन बदलिल्या शिवाय जाल्यार आयकोना मागीर म्हाका सांगनासतना काजार जालें तें म्हाका खबर मेळ्ळी मेळोन कांय 6 म्हयने जावनात हांव फॅमिली कावन्सिलर जावन काम करतलें 6 म्हयन्या भितर ह्या चेडवाचो दोळो भायर आयला हांगा दांत पुरो उचलोवन दांत नात हांव पुलीस स्टेशनाक दुसरी एक केस व्हरून बायल मनशांची केस व्हरून पुलीस स्टेशनाक येतना काद्री पुलीस स्टेशनाक घाल्लें पयलें बेकारना काडटा थंय जालें बळे थंय वो चड्डी घालून भितर बसला हाका अरेस्ट केला भितर हांव मागीर परतून आनी एक केस व्हरून हांव पांडेश्वर पुलीस स्टेशनाक येतना थंय म्हाका अनसुया SI आसली हांव तिचे कडेन दुसऱ्या केसी विशयान उलयतना टेबलार फोटो पळयलो हांवें फोटो ह्या चेडवाचो हांवें म्हळें न्ही दोळो भायर आयला दांत गेल्यात हें पुरो सुजलां म्हाका एक पटी पळोवन उलोवंकूच जावना म्हाका हांवें विचारलें कालें जालें हें तुका गुत्ता गे म्हणाली वय गुत्ता म्हाका म्हज्या सांगात काम करतालें पळोवंक गेलें तिणें सांगलें ताणें मारन ताका घरांतल्यान भायर घालन कितें पुरो केलां ताका म्हणून सो मागीर पळोवंक येतना कालें म्हळ्यार तें खंय येता थंय तो फॉलो करन वचून ताका अटॅक करतलो तो म्हळ्यार ताणें म्हजे उठूक येजे म्हूण पॉझिटिव्हनेस पॉझिटिव्ह म्हणजे ताका दुसरें कोणी गत ना सो हें मेळिल्लें कशें मेळ्ळां हें वेतान येता म्हणून सो त्या बियान ताचेर अटॅक करून ताका दवरचें बियान दवरचें सांगता तशें जालें मागीर थोडे फावटी सिस्टरांनी व्हरून दवरलें ताका आमच्याच कॉन्वेंटांत आनी पुरो खंय व्हरून दवरलें वस्तू कडेन फॉलो करून गेलो मागीर फायनली ताका गल्फा धाडलो कशें म्हणी प्रयत्न करून थंय तांणी धांवन आयलो हाका हॅरेसमेंट सोडूंकूच ना मागीर कालें जालां म्हाका तो जुवा सागे मेला म्हणून गुत्तू ना हांव चिंता तो मेला आसतलो कित्याक म्हळ्यार ताची परिस्थिती तशी आसली मागीर आतां तें खंय दुसरे कडेन वचून मागीर पाटी येवन आतां दुसऱ्या काजार जावन एक फॅमिली लायफ जियोन आसा ओके हांव हें कित्याक सांगता तें कावन्सिलरच जावन खंयच्या फंडांत पडलें गी म्हणून देखून चेडवां भुरग्यांक हांवें सांगचें जागृत करा इल्ली सिलेक्ट करतना चुलाब न्ही लग्ना जिवीत म्हणटाना लायफ लाँग आमी जियोंक आसा आमी कशें जियेत आमचें जिवीतच पाड करून घेवंक एक डिसिशन पावता म्हूण सांगूंक करेक्ट एक काजार जाताना एक बरो पार्टनर डिसिशन काडोवचें कितलें इम्पॉर्टंट म्हणजे तुमी आतां एक एग्जांपल म्हाका सांगलें काजार जाताना सडावत आमी आमच्या स्वभावाक ताळ पडटा गी म्हण पळयचें पयल्या सुवातेर एक ताच्या की पयलें व्यक्ती जावन तो या ती मनीस कशें रायट ओके एक कालें म्हळ्यार आनी एकल्याक रेस्पेक्ट दिवंक कळटा बेजीक ऑफ एवरी रिलेशनशीप इज रेस्पेक्ट खंयच्या संबंधांत मान ना गौरव ना तो संबंध चड काळ बाळवाना देखून गरजेन कालें म्हळ्यार म्हाका तो या तें दोनी गरजेचें दोनी सायड ओके मान दिता गी ना गी म्हणून मान म्हळ्यार सगळो दीस तुका पुलांक घालूंक जायनात रायट तेंय चिंतीचें रायट हरये पटी म्हज्या डिसरचें हरये पटी म्हाका सांगचें हरये पटी अटेन्शन दिचें ना जायना तशें ओके पूण बेजीक तो मान आनी गौरव कितें आसा तें दिवंक कळटा गी ना गी म्हणून म्हळ्यार उलयतनाय कळटा आमकां इन्सल्ट करणं एक म्हळ्यार हांवें म्हणचें घालें म्हळ्यार हांवें तमाशे केले हांवें खालें तुका एक फन्नी कळना गी फन एट वॉट कॉस्ट करेक्ट तूं फन्न करताय ताका बूद ना म्हणटाय अरे तें कळ्ळें स्टेटमेंट तें इन्सल्ट आनी फन्नाक देर इज अ डिफरन्स एक आनी कालें म्हळ्यार घडये मारचें या चिमटे काडचे ती एक संवय आसता थोड्यांक तें कालें म्हळ्यार तें एका एकल्याक दुखोवचेंच तें
करेक्ट ते म्हळ्यार ते एक फ्रेंडशिपार काडूंक जायना तें तितलें सुलाभान. आज तूं चिमटे काडटाय, आज तूं मारताय, फाल्यां हाका चड मारनाय म्हण खंयची गॅरंटी करेक्ट न्ही. सो तेंय रेस्पेक्टांत येता. तूं रेस्पेक्ट करता जाल्यार आनी एकल्या हार्म करनाय न्हय, Correct, हार्म दुखय करनाय, दुखयनाय. सो तें ताजे सांगाता रेस्पॉन्सिबिलिटी काण घेवची तांकां आसा गी म्हण पळयचें. व्हेरी इम्पॉर्टंट. हय, जर तर जबाबदारी काण घेवंक हर एकान ती फाटींत सरताय, हर एकान ती म्हाका काण घेवंक जायना म्हणटाय ह्या म्हणनाय आनी एकल्याच्या माथ्यार घालताय. ओके, ब्लेम न्ही, तुज्या रेस्पॉन्सिबिलिटी काण घेवच्या बदलाक करेक्ट. आनी एकल्याच्या माथ्यार घालचें. सो तें पुरो आसा जाल्यार इल्लें जागृतेन पळोवचें पडटा. एक संगत आनी एक संगत वायट संवयो खंयच्यो आसात गी मारेकार जावच्यो. कांय इल्ले बियर काण घेता, पियेता हें अशें म्हणून हांव ताकाच परतून फाटीं वचना, हांवें त्या विशयान सांगलें. सांगलो ऑलरेडी. ओके, म्हज्या जिवितांत म्हाका म्हजो न्हवरो आतां अनिल डिकुना म्हजो न्हवरो फाटले 28 वर्सां जावन आमी सांगाता आसा हांव. आनी हांव देवाक अर्गां दितां कितें म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत आमाल पियोणें ना. ओके, तें कित्याक म्हळ्यार हांव आमच्या घरा आमाल पियोण्याची समस्या आसली म्हणून हांवें सांगलें. हांव त्या थळा म्हज्या यंग एजीत हांव न्हू आमाल पिडे आसतना उठ काम करच्या बराबर हांव देवा कडेन मागतालीं म्हाका न्हवरो दिताय जाल्यार वायट संवयो नातिल्लो न्हवरो म्हाका दी म्हूण सिंपल मागणें म्हजें. म्हाका कळनातलें जाल्यार कालें पूण हांव मागतालीं देवा तले काय अमकोंडान म्हाका घालनाका म्हणून. ओके, आनी देवान म्हजें मागणें आयकलें. देव मागणें आयकता. कशें आमी एक आमचें प्रामाणीकपण आसा जें. दुसरें आमी हेरां पासत कितें म्हणी करीचें. बऱ्या करण्याचो फळ मागणें खाली देवा हें दी तें दी तुका अर्गां तितलें म्हळ्यार पावना. ताच्या सांगाता बऱ्यो करण्योय करीचें. करेक्ट. सो बऱ्या करण्याचो फळ जावन कोणना बावार्थ म्हळ्यार तेंत एक्झॅक्टली. दोनी सांगाता गेल्यार मात्र. सो ताचो फळ जावन कोणना म्हाका देवान न्हवरो दिला. आनी आमाल पियोणें नासतना आमी कश्टांच्या वेळार जाल्यार फायनान्शियली मस्त कश्ट आयिल्ल्या वेळार जाल्यार आमकां देवान वयर घालता. कित्याक म्हळ्यार जर तर आमाल पियोणें आसलें जाल्यार कश्ट आसलें जाल्यार आमी आनी किपोंदा पडते आसल्या. एक्झॅक्ट. सो पूण खंयच्या परिस्थितींनी आमकां जियोंक जाता. एकामेका खातीर मोग आसा, एकामेका मान आसा. ओके, आनी खंयच्या परिस्थिती एकामेका सोंड घालना आमी. ओके, सगळ्याचे की पयलें आमचो देव आसा आमकां सांबाळटा तो भवार्थ. खंडीत जावन येवपाक भुरग्यांक तेंत सांगचें भियेनाकात. खंयची परिस्थिती आयली हर एका परिस्थितींत हांव देवाक उठोवंक जाता. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. ओके, ताका हांव तो साक्स मस्त कितले पटी हांवें मोरा जाल्लें पूण देवान म्हाका राखलां काल्याक ताचें इन्स्ट्रुमेंट जावंक. ओके, सो आनी गम्मत लायफ जियोन नांव हाडूंक न्ही. आज नांव आसूंक पुरो पूण नांवूच पुरो न्ही. ओके, हांव कितें करतां देवाच्या माना खातीर हांव करतां गी तें चिंता जर तर म्हज्या कडेन आसा जाल्यार म्हजें जिवीत सार्थक अशें म्हणून हांव चिंतां. चढावत आतां काजारांना मनशां आसा दादले घरांत काम करनात, दादले मनशां सपोर्ट ना, बायल मनशाचेर रिक्त सकड जबाबदारी घालतात म्हूण सांगून. आनी थोडे कडेन हांवें पळयलां आजकाल चेडवां मस्त शिकतात, भायर वचून काम करतात पूण घरा पाटी आयल्यार परतून तांकां घरांत सपोर्ट म्हणून अशें मेळना म्हूण सांगून एक सायड जाल्यार आनी एक सायड एक्स्ट्रीम आसा. तें सरकारन जाता चेडवां चड शिकल्यांत म्हूण सांगून एक्स्ट्रीम फ्रीडम एन्जॉय करना, एक्स्ट्रीम एन्जॉयमेंटाक वेतात गे. हांगासर कुटाम आजकाल चेडवां धर्मान कुटाम पाड जावचे तले एक सिट्युएशन देखून हांव दोनांयक ब्लेम करतना दोनी जेंडरांनी इक्वल रितीन मुखार वचपाचें. आनी कशें हातले भायर येवयेत, कशें तांची काजरी जिवीत बरें करयेत हाका तुमी कितें म्हणटा? ओके, काजरी जिवीत सुलाभायचें न्ही. खंडीत. थंयसर एक संगत आमकां मतींत आसूंक जाय काल्यार म्हळ्यार आमी दोगां विविंगड व्यक्तित्वाची दोगां व्यक्ती. करेक्ट. आनी ती दोगां सांगाता येतना दोन चिंतपां येतात, दोन व्यक्तित्वां येतात. आनी म्हळ्यार आमी पळोवची खंयची परिस्थिती कितेंय आसूं दी आमी तें समजून काडण्याची रीत विविंगड आसता. ओके, आनी आमचें रिएक्शनूय विविंगड आसता. सो त्या वेळार आमी एकामेका होंदोन म्हळ्यार एडजस्ट जावन जियोंक तितलें सुलाभ ना. हर एक संगत तुवें सांगले बरींत जायचे, हर एक संगत हांवें सांगले बरींत जायचे म्हणूंकय जायना. सो ह्या संदर्भार जाय काले म्हळ्यार एडजस्टमेंट्स. आनी ते एडजस्टमेंट्स कशें येता म्हाका तुजेर जर तर रेस्पेक्ट आसा जाल्यार हांव इल्लेशें व्हडणी इल्लें म्हणजे एक कितें चिंता आसा दामून दवरूंक सायडीक दवरून ओके हांव तुज्या पूण हर एक फावटी तशें जावंक जायना. कित्याक म्हळ्यार म्हजेंय एक व्यक्तित्व आसा ताचेंय एक व्यक्तित्व आसा. सो ही संगत उडास दवरून आनी आमी युनीक म्हणली संगत मतींत आसूंक जाय. म्हजे बरी म्हजो न्हवरो या म्हज्या न्हवऱ्या बरी हांव म्हणूंक जायना कित्याक तोच हांवूच.
करेक्ट सो हे युनिकनेस आमी फील करीजे बोगाचे आमी सो आमी एक चिंतीजे की म्हजो नवरो युनीक ताचे बरी आनी एक मनीस ह्या संवसारान ना वेर खंडीत आमी तशें म्हजे बरी आनी एक व्यक्ती ह्या संवसारान ना कितलो संतोश आमकां आमचेरच आनी आमच्या सांगात्याचेर आसूंक जाय कित्याक म्हळ्यार देवान रचली एकूच तली रचना आनी एक ना देर इज नो कॉपी करेक्ट सो ही एक संगत हर एक एका जरी जोड्यान मतीन दवरूंक जाय मागीर एक संगत म्हळ्यार आमचे कडेन सक्त्योय आसात अस्कतकायोय आसात आमी मस्तू संगतीन सक्त्यो आसा आमचे कडेन आसा अस्कतकाय ल्हानशी इल्लीशी आसची चड ना आमचे कडेन पण जाता कितें ती अस्कतकाय ल्हान आसलीत आमी थोडे फावटी आमकां व्हडली करता आमी सो ताचे वरी कुटुंबा जिवीत मस्त पाड जाता सो एक संगत दुसरें कालें म्हळ्यार आमच्या कुटुंब निर्वहण करच्या जबाबदाऱ्या विशयांक आमी उलोवचें जाल्यार दादल्या कुटुंब कोणाचें पयलें सवाल कुटुंब कोणाचें एक्झॅक्टली जर तर कुटुंब स्त्रियेचें जाल्यार वण्णी तिचेर सोड पुरा न्ही करेक्ट तूं म्हणटा कुटुंब आमचें कुटुंब जाल्यार कुटुंबाच्या जबाबदारेंत दोगांयचो पात्र आसा करेक्ट दादल्याचोय आसा स्त्रियेचोय आसा जबाबदारी म्हळ्यार कालें परतून येता विशय करेक्ट जबाबदारी म्हळ्यार कालें जबाबदारी आसा घरच्या कामांची ओके तातूंत आयलें रांदप आयलें मेन ओके नितळायेचें आयलें वस्तुराचें जावंक पुरो घराचें नितळाय आसा तें आयलें ताच्या सांगाता भुरग्यांची जबाबदारी ती गरजेची ती आयली ह्यो 3 विशेश जबाबदाऱ्यो आतां कोणाच्यो म्हणल्यार परतून सवाल कोणाच्यो रायट आमी सडावत म्हणचें रांदचें काम बायल बायल मनशांचें तें बरें रांदता म्हणून लो सांगचें ताका ताजेर चोड सोडचें आकाय बारीक उशी बरें रांदता थोडे थोडे सांगतात बरें रांदता म्हणून थोडे वगेत रावन जेवतात खातात सोडटात म्हळ्यार प्लेट सोडटात करेक्ट बिलकूल बरें जालें म्हूण सांगनात करेक्ट ओके बरें जालें म्हूण सांगनात पूण जर तर चूर चड उणें जालें ना चूर मीठ चड जालें की या उणें जालें की करेक्ट कितें हात कांपले आज आयलें पुरो स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स ते जाल्यार राप्पा येता तोंड उक्तें येता करेक्ट बरें सांगूंक म्हळ्यार आमच्या समुदायांत म्हण न्ही जनरली सांगचें जाल्यार तुका बरें एप्रिशिएट करूंक तोंड बंद जाता आमकां इंडियांत बारीच उणें आमी कोणाक एप्रिशिएट करना तेंत मेन प्रॉब्लेम जाला आजकाल एप्रिशिएट करना आमी एनकरेज करना आमी मोटिवेट करना आमी बदला ताजें उलटें करता पुरा करेक्ट आनी आमी कंट्रोल करून दवरता सो जोर करचें या इन्सल्ट करचें या सुकी सोदून काडच्यो तशें करून तुका ल्हान करचें आनी तुवें म्हजें गुलाम जावनचे पर्यंत आसा जे करेक्ट हें आमच्या कुटुंबांनी उणें मस्त नातली कुटुंब हांवें पळयलां नाही मस्त उणें कंपॅरेटिव्हली नात म्हणणी आसात मस्त उणी देवा गर्गां ओके तशें म्हण कंप्लीट सुदारला म्हण सांगूंक जायना हय सो ही संगत आतां जबाबदारी म्हणटाना हांवें म्हणचें हांव वडोली हांवें सांगलें तुका ल्हान तावनूच चेडक्यांक आनी चेडवांक इस्कॉलाच्या त्या हंता तावनूच घरच्या कामांची जबाबदारी कितें म्हूण इक्वली तांकां ट्रेनिंग दिचें एक्झॅक्टली दोगांनी तें ओनरशीप काण घेजें कुटुंबाचें कुटुंबा जबाबदारेचें ओनरशीप म्हजेंय तुजेंय चेडक्यांचेंय चेडवांचेंय चेडक्यांनी केदाळेय चिंतून नजो तें रांदचें काम चेडवांचें म्हूण तें आसूंकूच नजो ओके चेडवांनी चिंतून नजो तें रांदचें काल जाल्यार म्हजें तें ना दोगांयचें ओके कित्याक म्हळ्यार तुंय शिकताय तोय शिकता दोगांय शिकतात दोगांय कामाक वतात दोगांय जोडतात ओके आतां अशें आसतना पुरो जबाबदारी दोगांय करतना घरची कित्याक नजो एकल्याचेर घालीजे परतून काम जाता पुरो बर्डन एकल्याच्या माथ्यार पडून तें रेस्टलेस जाता करेक्ट ओके थोडे कडेन अशें उलटा आसा चेडवां रांदूंकूच तूं रांदिनात बिलकूल पुरा चेरके रांदतात तेंय आसा मस्त मस्त उणें नॉट इवन 0.1% आय कॅन से सो तशें आसतना घरच्या जबाबदारीची एक आमी पट्टी केली जाल्यार आमी तातूंत चिंतया कितलें काम दादले करता कितलें काम स्त्रियो करतात आतां एक म्हळ्यार आमी सणसोडयेत कशें म्हळ्यार चिंतया स्त्री घरांत आसा दादलो भायर कामाक येता स्त्री सगळो दीस घरा आसा म्हण कोण म्हणटा ती घरचीं कामां पुरो सांबाळटा कितें तिका टायम आसा ताचे प्रमाणे कणखाण घेता ओके एटलिस्ट तिका एप्रिशिएट करीत घरा येवन तिचे सांगता टायम स्पेंड करीत सांगता बसयेत उलयत तुका रजा आसा तिका रजा आहे करेक्ट तिका रजा ना आयतार जावं दी रजेचो दीस जावं दी इल्लें भायर आपूण वय वय न्हय सो आतां तूं घरा आसले दीस एटलिस्ट तूं इल्लें काम तिजे सांगाता मेळोन कर
ती काय खुशी जाता करेक्ट जटचेंगी पुशचेंगी रांदचेंगी सांगाता मेळोन करा करेक्ट सो तिका कितें बघता म्हजो नवरो म्हणजे सांगाता एटलिस्ट एक बर्थडे एक एनिवर्सरी सांगता त्या दिसा रांदचे कुडा वचोंक सोडी नाका एक दीस आमी भायर या म्हण आपण इल्लें बरें चिंता बरें चिंता चिंताप करियत करेक्ट काल्या खातीर करची चिंताप तुज्या कुटुंबाचें जिवीत आनी इल्लें एनहान्स करचे खातीर न्ही करेक्ट एक्झॅक्टली सो सकयल व्हरूंक न्ही आनी इल्लें बरें बरें करूंक करचे खातीर आतां आमी कशें जियेता आमच्या भुरग्यांक एक देख ती भुरगीं शिकतात जर तर आमी कुटुंबांत एकामेका कामां सुदारसून करिना एकामेकाचेर ब्लेमन्स घालता भुरगीं कितें शिकतात तेंच शिकतात एकामेका सो एक सांगणी आसा संतुश्ट कुटुंबांत संतुश्ट भुरगीं येतात 100% असंतुश्ट कुटुंबांत उलटा कर असंतुश्ट भुरगीं येतात सो आमी भुरग्यांक दुरसता तांकां कितें मेळ्ळां तशें म्हण आमी आमच्या लायफाक फाटीं गेल्या जाल्यार चायल्डहुडाक आमी जियेल्ली परिस्थिती आतांच्या भुरग्यांक मेळोंक सादच ना करेक्ट सादच ना कित्याक आमी पुरा नेचरा ओट्टूक वाडिल्ल्या आमी नेचरा ओट्टूकच वाडिल्ल्या ती एक व्हडलें भागत म्हण हांव चिंता एक आनी एकामेकाच्या सांगातांत वाडिल्ल्या खेळटाल्या मस्त खेळटाल्या आमी करेक्ट सांगातांत वाडिल्ल्या समस्यांत जियोन वाडिल्ल्या ओके कश्ट म्हळ्यार कितें म्हूण किरोन पियोन वाडिल्ल्या एक्झॅक्टली ओके सो आमकां हें पुरो बेज मेळिल्ल्यान आज आमचें व्यक्तित्व स्ट्रॉंग जावन खंयची परिस्थिती जाल्यार फूड करूंक आमकां खंडीत तयार तांक आयल्या सो हें हांव देवाघरगां दिता हरी एक पटी कित्याक म्हळ्यार ताणें दिल्लें ती संगत ओके सो आतांच्या भुरग्यांक तुमी पळया काले मेळना तांकां प्रकृती ना ओके सांगात पडना काले आसल्यार मोबायल टीव्ही आनी इल्ल्यो एक्टिविटी क्लासेस क्लासेस गो टू दिस क्लास गो टू दॅट क्लास करेक्ट क्लासेस हें सोडल्यार काले मेळना भुरग्यांक करेक्ट सो आमचो सांगात आमचो मोग आमी तांकां सांगाता आपोवन व्हरचें खंय म्हणी तें खंय सुरू करचें टिनेजीचेर ते येवंक कानात मागीर करेक्ट खंय सुरू करचें ल्हान आसतना ल्हानपणांतल्यान करेक्ट आमी व्हरतले आमी ल्हान तावून भुरग्यांक जावंक पुरो हाका गार्डनाक गी जावंक पुरो सैऱ्यांगेर गी जावंक पुरो न्हंयतडीर गी या खंय आमकां साद आसा थंयसर व्हडल्या व्हडल्या टुरांक वचोना करेक्ट ओके एग्रीड पूण खंय साद आसा थंय आमच्या लेवलाक सूट जावचें बरी आमी सांगाता भुरग्यांक आपोवन व्हरून वेचचें तें एन्जॉय करचें तांकां खेळोंक सोडचें खेळचें तांच्या सांगाता रावचें आनी फाटीं येवचें क्रिएटींग मेमोरी करेक्ट क्रिएटींग मेमरीज आनी म्हजो एकलो भाव आसा हांगा बँगलोर आसा आतां ल्हानपणांत ताणें पुरो ताका एक संवय फोटो काडून दवरच्यो फास्टडे काय आल्बम करून ताणें पूण हार्ड डिस्कान घालून दवरला ओके अप्रूप ताका वेळ आसतना बसून ताणें टीव्हीर हे फोटो घालून पळोवचे वाव दॅट इज व्हेरी नायस काली तो म्हाका म्हणा लागलो फोटो म्हाका मेळ्ळे म्हणून काली म्हणा लागलो सो ही एक करेक्ट भुरगीं ताका तमाशे आयलो फोटो काडूंक पूण ते एक तेंत बापा येता नासतना जावन दी मुखार म्हळ्यार आय एम नॉट विशिंग दॅट पूण काले म्हणटालो पप्पा आसतना असो करतलो म्हजो डाडा असो करतलो मेमरीज सो अल्टिमेटली ती कुटुंबाक मुखार वेताना तांच्या भुरग्यांची मेमोरीज ती जग आसण्यान खंडीत जावन दवरूंक शिकतात पळय सो अशें कुटुंबान जर तर एकामेका संगातपणांत आमी जियेल्या आनी एक संगत म्हाका सांगूंक जाय घरची जबाबदारी म्हणटाना शॉपिंग जावंक पुरो मार्केटीक वेचें वस्तू हाडच्यो हे आमी सांगाता दोगांयनी करूंक जाता दोगांयनी आमी करता तशेंच ओके हांव येताना म्हाका काले हाडूंक जाता तें हांव हाडटा तो येताना ताका काले हाडूंक जाता तो हाडटा ताका वेळ आसतना तो तूं वचोन आमी सांगल्यार जाली खंय गेल्ले कडेन म्हाका काले हाडूंक म्हणून विचारता फोन करून विचारता सो थोडे फुडें म्हाका उडास येना हांव खंयच्या घेयन तो आसता मागीर तुवें म्हाका सांगून न्हय म्हणटा पूण एकामेका म्हळ्यार समजून काणयो न्हू आमी करूंक जाता चडाव तो म्हाका थोड्या वस्तू कडेन पावंक येता म्हणजे सांगाता येता तसो अर्थ घालें हांव तुज्या सांगाता आसा हांव तुज्या सांगाता आसा ही सांगत सो हें गरज तुजें काम तूं कर म्हजें काम हांव करता आनी थोडे आसात कशें म्हळ्यार मस्त सपोर्ट करतात सांगातात ते येतात पुरो येतात खंय गी एक उतर थोडे पुटी उडास नाही एक उतर सांगिल्लें खंय गी इन्सल्ट जालें म्हणशीन तें म्हळ्यार इंटेन्शनली म्हणलें न्हय तें तशें कितें म्हणलें एक्झॅक्टली तें खाण गेलें मागीर काय ना तुजें काम तूं पळय तुजें तूं पळय म्हाका अशें म्हणचेय आसात नडून इरली काही बिडूद म्हणटात पळय तशेंय आसात हे कंट्रोलिंग नेचर मॅनिप्युलेटिव्ह नेचर म्हणटात ताका न्ही सो ही संगत आमी समजचे आनी बेजिकली म्हणजे इतलें कुटुंबा जिवीत म्हळ्यार काय जालें केअरिंग अँड शेअरिंग नथींग एल्स ओके सो एकामेकाक केअर करया आनी जबाबदारी शेअर करया
खंडीत त्याच्या वरवीं आमचें जिवीत मुखार वयल्यार भुरग्यांक एक देख जाता, भुरगीं तांचे कुटाम मुखार बरें कुटाम रुता करून तांकां बरें मन येता. हांव आनी एक सांगूंक खुशी व्हरतां, आजकाल मस्त चेडवां भुरगीं काजार जावंक बी येतात. रायट. काजार जावंकूच आयकनात. कित्याक जागो 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 पुता म्हळ्यार ना हांव जायना, हांव नेक्स्ट जाता म्हण तट्टी उतरल्यार फाटी घालतात. पाटी घालतात. बे कित्याक मम्मीक मेळ्ळे बरी म्हाका मेळचें नाका. रायट. मम्मीन चड वत्ताय गेल्यार तुका काले मेळ्ळा म्हणून तूं म्हाका सांगताय काजार जा म्हणून. आयकलें ई रिप्लाय. सो असं अर्थ कालें भुरग्यांक लग्ना जिविता विशयांत काजारी जिविता विशयान बरो संदेश मेळोना, बरी देख मेळोना. सो ती भियेल्यांत लग्न म्हळ्यार आनी मम्मीच्या माथ्यार पुरो थापलां, पुरो मम्मी पळयता. ताच्या वयल्यान मम्मीक जोर, मम्मीक इन्सल्ट, मम्मीन भियानंत आसचें, मम्मीक उलोवंक अवकाश ना. हें पुरो पडलें खंयच्या चेडवाक, ते शिकिल्ल्या चेडवाक, कामार आसच्या चेडवाक काजार जावंक जाय. सो ही परी गत आज मस्त भुरगीं काजार जायनासतना उरल्यांत. पूण ती कितें म्हणटात, आमी हॅप्पी आसा, आमी फ्री आसा, कोणी आमचेर नियंत्रण घालतलें ना. टू मच इज टू बॅड. सो एक कालें म्हळ्यार आमी शिकल्या, काम मेळ्ळें, सांबाळ मेळ्ळो, बिंदास लायफ, हेंय बरें न्ही. करेक्ट. कित्याक म्हळ्यार तें एमलेस जाता. करेक्ट. जावंक पुरो तूं कॅरियर वायज मुखार वेताय, तूं मुखार वेताय, एचीव करताय पुरो, खाली तुजें कॅरियरच तुका इम्पॉर्टंट जाल्यार ओके तूं तेंत कर, ओन्नी. कित्याक म्हळ्यार मागीर तुवें एका कुटुंबाक सफर करच्या बदलाक तूं तेशेन तूं वच. पूण हांगा एक कुटुंब म्हणून आमी काणी गेल्या उपरांत आमी बॅलन्स करूंक पडटा. खंडीत. आनी बॅलन्सींग इज ऑलवेज स्त्रियेचेरच पडटा. बॅलन्सींग पडा जें म्हण न्ही, बॅलन्सिंगान इल्लें सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार सांगात दोगांयनी बॅलन्स करियेत. स्त्री कशें करता दादल्याक जाता न्ही, जाता. सो हांवें म्हणजे दोगांयनी बॅलन्स करून कुटुंब मुखार व्हरूंक जाता. आनी ही बरो संदेश दिजे जाल्यार आतांच्या कुटुंबांत बदलावण हाडिजे. खंडीत. हाडिजे आनी आमी एकामेकांक सपोर्ट करता, एकामेकांक मोग करता, एकामेकांक गौरव दिता, एकामेकांक सांगातात रावता, सांगातात आसां. हें आमी मेसेज दिजे. आमकां दोगांयक सांगता येता ओ आमकां म्हणचें पदऱ्या पानी जावंक पुरो आमचें आयडियल कपल म्हणचें. कपल आयडियलच, पूण ताच्या खातीर मस्त सॅक्रिफायस करूंक पडटात. पूण थोडे कडेन काम जाता गे म्हण सांगल्यार आतां काजार जावन आसता म्हळ्यार थोडे पडी प्रेशर आसता, कोणाक दुसऱ्यांचो मोग करनासता, तांचे कडेन काजार जावंक सोडिनात, पूण हांगा फोर्सफुली काजार जाला. थंयसर काम जाता काजार जाल्या उपरांत कारण दिवन विंगड वेच्या बदलाक तशें जाल्लें काजारान ती परतून मोगार पडोवन तांचे मदें बरें करची अवकाश आमी कन खाण घेते. तें आमी कशें हाडी येता एका काजारी जिवितांत? इल्लें ट्रिकी क्वेश्चन. करेक्ट. हें सुलाभ न्ही. कित्याक म्हळ्यार ती स्विच ऑफ जाल्ली आसता भितर. करेक्ट. ती ऑन करूंक सुलाभ ऑन करूंक सुलाभ ना. पूण नथींग इज इम्पॉसिबल म्हणलें बरें. ओके. सो आतां चिंत्या चेडवाक दुसऱ्याचेर मोग आशिल्लो, पूण घरच्यांच्या वत्ता एका चेडे काजार जाला. ओके. चेडवाक ह्या चेड्याचेर मोनच ना, पूण चेडो उक्त्या काळजान रावला. करेक्ट. तें म्हजो मोग करतलें म्हणून. सो चेडवाक आतां जर तर तुका जियोंकूच आसा, यू हॅव टू लिव वीथ हिम. करेक्ट. ओके. सो त्या वेळार तें पाटलें कालें आसलें तें विसरोंक म्हाका भोगता साद आसा. कितें साद ना? खंडीत आसा. साद आसा. पाटलें जालां ओन्नी. त्या वेळार म्हाका ताजो मोग मेळ्ळा पुरो, ओन्नी मेळ्ळा न्ही, तें बंद कर. आतां म्हाका ह्या मनशाक देवान दिला. आनी तूं बरो मनीस. बरो मनीस, तो राखता तुज्या खातीर, राखून रावला तो. सो ह्या मनशाचो मोग करूंक तुका देवान फावो केला जाल्यार कित्याक करूंक जायना? ओके. आदलें विसरून हाका आपणावन तुवें ताच्या जिवितांत उजवाड फांकोवंक जाता. ओके. बरें मन आसल्यार जाता. खंडीत. ओके. स्टक्क जावन रावचें आपणें तें तुज्या लायफाक पाड. कित्याक म्हळ्यार तूं थंय नाही हांगाय नाही. करेक्ट. दोन लायफ, दोन फॅमिलीज सफर जातात. सो त्या देखून तें सोड, तें पुरो देवाच्या पांया म्हळ्यार समर्पून दी. आनी हें तुका देवान दिल्लें उक्त्या मनान काण घे. अली तुमी केसीस काही म्हणजे हँडल केल्यात गेल्या समस्यांक? 2 जाल्यात. ओके. 2 जाल्यात. वय. आनी आतां ती बऱ्यान आसात. वय. आतां थोडे पुढे कालून जाता गे म्हण सांगल्यार आतां इतल्या पुरो समस्या आसतना एक पार्टनर कालून जाता कंप्लीट ऑफ म्हळ्यार दे आर रूममेट्स, म्हळ्यार एकाच घरा भितर ते रूममेट्स म्हळ्यार बरे पार्टनरशीप ना,
ल्हान आसतना भुरग्यां वांगडा खेळटात बापय म्हळ्यार चेडवां भुरग्यां वांगडा बट ते टिनेजाक वेताना बापय कंप्लिटली विथड्रॉन म्हळ्यार तांकां तें गोतूच ना चेडवां भुरग्यां वांगडा कशें बिहेव करचें म्हणून पूण तें चेडूं भुरगें बापायच्या मोगाक मस्त आशेता आनी कांय जाता एखाद्या वेळार ते टिनेज वेळार त्या भुरग्याक चेडवा भुरग्याक मोग मेळना जाल्यार ते भायर कोणी एकलो चेडो ताचे कडेन इल्लो मोगान उलय जाल्यार ते मुखार वचून मस्त लायफ पाड जालें आसा सो अर्ली सिट्युएशनार एका बापायन एक्टिवली कशें भुरग्यांच्या जिणेंत पात्र खेळयेत हाचे विशयान म्हाका सांगतात कुटुंबांत थोडंसं सांगिल्लें बरी नमणे नमण्याचे सांदे असतात एक फुल टायम वर्कर सडावत स्त्री असता आणि एक पेईंग गेस्ट पे करता जोड हाडटा पयशे दिता पूण खाली गेस्टा बरी म्हळ्यार ती पुरा जबाबदारी ताची म्हणून पुरा पुरा सो पेईंग गेस्ट आणि गेस्ट आसात कोण गेस्ट आसात ती भुरगीं ती पे करनात पूण गेस्ट कांय कामय करनात पे करनात सो गेस्ट पेईंग गेस्ट एंड वर्कर हे 3 कॅटेगरी आसात कुटुंबान मस्त कुटुंबान अशेंत आसा सो हें खंय बदलीचें हें कुटाम म्हणना ताका हें कुटुंबाचें सेटअपच न्ही हें सो कुटाम म्हूण आमी म्हणटा जाल्यार हर एकल्याक कुटुंबान ताची म्हणली जबाबदारी आसा ओके सो भुरग्यांक आमी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिजे आनी तांणी ती करीजे एटलिस्ट तांची आयदनां तांची म्हण न्ही आयदनां सगळ्यांची एटलिस्ट आयदनां दोनची कांय व्हडलो विशय न्ही आयदनां दोनची गरजाडचें पुसचें आसूंक पुरो हांव मस्त ट्रेनिंगांनी पळय विचारतां तुमची वस्तूरां कितले जाणां तुमी उबळटात ह्या घरच्या वस्तूरां कितले जाणां उबळटात म्हणटाना कोणी हात वयर घालून काल्याक म्हणटाना वॉशिंग मशीन उबळटा म्हणटात हांवें म्हणचें वॉशिंग मशीन मेळ्ळें वस्तू हाडून ताच्या भितर घालून ताका जाय जाल्लें तातूंत घालून ओके उबळटा म्हळ्यार क्लीन करता ताचे उपरांत ते वस्तूर काण सुकत घालीजे सुकत घाललें काण गडी करीजे गडी करजे या इस्त्री करीजे इस्त्री करून त्या जाग्यार हें कोण काम खंयच्या घरा खंयचें मशीन करता विचारलें हांवें जाता घेतात सो असो अर्थ ही कामां भुरग्यांनी सांगाता मेळोन करूंक जाता ओके सदांय त्या भुरग्यांक करना काम करय म्हण हांव म्हणना रजेच्या दिसा असली जबाबदारी तुका म्हण आमी करूंक जाता खंडीत न्हवऱ्याक तशेंत हांवें व्हडलो लेपटी म्हळें तो कामाक येता ओके कामाक येता आमकां समजता पुरा ताका करूंक जायना पूण आयल्या उपरांत म्हणी ती किचनाक कशी येता किचन तुका फॉरबिडन न्ही न्ही करेक्ट बीग घालून न्ही वस थंय तें कालें करता पळय थोडे आसात कालें म्हळ्यार किचन अप्रूप येवचें किचनाक हें घाल्या गंगा तें घाल्या थंय हें घाल्या थंय दवरूं न्हय हें घाल्या समो करूं न्हय हें घाल्या मेळ्ळें अरे ताच्या टायमार तें पुरो क्लीन करून भायर येता ताच्या मदें मस्त कामां ताका तुजे बरें खाली एक्सरे काडूंक न्ही करेक्ट न्ही हे सकट ना थोडे सो ही गजाल समजाजे कालें म्हळ्यार खाली स्वच्छ मात्र न्ही म्हजें काम कालें आसा ओके आतां ताणें इतलें काम केलां तुका इल्लें मेळ्ळें दिसता तूं आयलाय ब्लेम करनाका बदलाक वच तूं क्लीन कर तुजें घर न्ही खाली तिचें न्ही न्ही चिंती आतां दादलो मनीस घरा इल्लें हेल्प सडावत म्हणचें घालें गो तें हेल्प तो ताच्या बायलेक हेल्प करता म्हणून हांव ताका बद्द विरोध कालें म्हळ्यार हांवें म्हणचें खंयचोय दादलो घरचीं कामां करता जाल्यार तो ताच्या बायलेक हेल्प करना तो एका कुटुंबाचो वडील जावन कुटुंबाच्या जबाबदारेंत मेतेर जाता करेक्ट ती ताची जबाबदारी तो पाळटा करेक्ट न्ही तुका मोग करचें काय लायलें न्ही सो एक चिंता म्हळ्यार बेजिकली मायंडसेट आसचें पुरो हांगा आमी कशें तें चिंता कशें उलयता कशें एक्ट करता हाचेर डिपेंड जावन आसा सो जर तर आमचें चिंताप आमी बदलूंक शकता जाल्यार आमचे करण्यो बदलूंक आमी शकता हांवें ताका फ्रीडम दिला हांवें ताका एलाव केला एलाव करचें करेक्ट ओके तूं सांगात दिताय करेक्ट तूं सांगात दिताय तूं सपोर्ट करताय वेरेज तें तुका मस्त सपोर्ट करता कशें करेक्ट तूं भायर वचून काम करताय गळोवन हाडताय जाल्यार ताणें घर सांबाळिल्ल्यान तूं भायर वचून गळोवन हाडताय तुका ती तांक मेळ्ळ्या जर तर घरचें काम तुज्या माथ्यार पडलें ना तें मेलें म्हण चिंत नाका कोणें मरचें मेलें म्हण चिंत कालें करता पयला कोण आसात करेक्ट ते जाल्यार आनी एक जाप येता आनी एकलें हाडटा म्हणून करेक्ट सांगूंक बारी सुलाभ ओके सो ऑप्शन तशी मेळटात पूण कुटुंबा जिवीत म्हणटाना आमी सांगातपण हर एकांत येतात आंतू तांतू म्हणूंक जायना न्ही सो ही गजाल आमी मतीन दवरूंक जाय आनी भुरग्यांक विशेश जावन नेक्स्ट कुटुंबां तांणी बांदून हाडची रायट मुखलीं कुटुंबां जर तर इल्लीं बरीं जायजे एकामेका समजणीचीं जायजे एकामेका सहकाराचीं जायजे जाल्यार आमच्या कुटुंबान ताका कितें इनपुट्स आसा ते मेळाजे तांकां रायट ओके
भुरगीं आमी सांगिल्लें आयकोन न्ही आमी केल्लें पळोवन शिकतात हें हर एक आवय बापायन मतीन दवरूंक जाय सो त्या दळा मात्र आमचें म्हळ्यार आमी कशें चिंता म्हळ्यार आमी ओडणे आमी ओडू आमी केल्लें पुरो सारकें भुरग्यांनी आमी सांगलें बरें आयकचें ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರಲ್ಲ जाणारल्ला केलो आमी कोणाकडू सो हें मतीन जर तर आमचें आसा जाल्यार त्या आमी भुरग्यांचें ओपिनियन काण घेता भुरग्यां कडेन शेअर करता भुरग्यांक सांगता बसून आमी डिस्कस करता त्या दळा मात्र भुरग्यांक कळटा कुटुंबान कालें बरो जबाबदारी आसा आनी एक सांगत चिंती आवय खंय एक काम करता तें काम जावं पुरो घरचें काम म्हळ्यार घरच्या कामांचें एक काम करता खंय दुसऱ्या गांवांत आवय कालें म्हणटा भुरग्यांक हांव तलें काम करता म्हण सांगनाका म्हळ्यार व्हडलें काम म्हण सांगचें स्टेटस सांगचें हांव हाका बद्द विरोध कित्याक म्हळ्यार तूं कितें काम करताय ओके तूं ऑफकोर्स तूं अन्यायाचें काम करताय जाल्यार सोरपणाचें काम करताय तें सांगनाका भुरग्याक करनाका एखादा वेळा करता अदरवायज तूं खंयचेंय काम कर हर एक कामाक ताची म्हणली घनता आसा ओके तुमी आमी भुरग्यांक हांव कशें जियेता म्हजें जिवीत कशें आसा कितले कश्ट म्हाका आसात फायनान्शियल सिट्युएशन म्हजें कशें आसा म्हजे कडेन पयशे कितले कश्ट जातात म्हाका एडजस्ट करूंक भुरग्यांक सांग भुरग्यांक कळाचें ते दळा मात्र भुरग्यांक पयशांचें मोल कळटा कामाचें मोल कळटा सो तूं पुरो लिपोवन दवरताय भुरग्यांक आरामार कालें जाय तें दिताय भुरगीं तेंच एक्सपेक्ट करतात म्हाका जाय जाल्लें आरामार मेळटा म्हणून सो ही एक सूख संगत आमी भुरग्यांक वाडावडींत घालची तांच्या पर्सनालिटींत ताका जबाबदार आमीच आवय बापाय न्ही गे सो हांवें म्हणचें इसारलें दिजें म्हणना आजकाल कालें म्हळ्यार म्हाका बायक जाय भुरग्यांचे डिमांड्स म्हाका बायक जाय तें कळ्ळें बायक 2-3 लाखांचें बायक ओके कितलेशा आवय बापायनी कालें करन बायक दिवन भुरगे येवनात बायक येवना तली परिस्थिती आतां रडतात हांव दिनातलो नाल्यार उरता आसलो म्हणून सो जाय ती परिस्थिती नाका सो एक तें आनी आतां पुरो ब्रँडेडच आमकां ब्रँड नातलें घालन संवय ना पूण आमची एक जनरेशन आमकां ब्रँड नाका वस्त आहल्यार पुरो वस्त जावंक पुरो वस्तूर जावंक पुरो इल्लें बरें आसाचें इल्लें डिसेंट दिसाचें तितलें आहल्यार पुरो म्हाका न्ही गे तातूंत ब्रँड टॅग ताका घाल्या पयशे कावयचे न्ही गे पूण आतांच्या भुरग्यांक ब्रँड म्हळ्यार तांणी पळोवचें एकामेका तेंच ताणें खंयचे शूज घाल्यात कालें टी शर्ट घालां कालें घालां तें तांणी अंदाज करची ताजें स्टेटस कशें म्हणून ताणें कितलें एचीव केलां ताची पर्सनॅलिटी कशी आसा तो कितले जाणांक कुमोग करता तो येते कितलो कुमोग करता कशें रिलेट जाता हें कोणी पळयना गरजेचें कालें सक्सेसफूल जावंक हें करेक्ट सो ही संगत भुरग्यांनी समजाचें वडिलांनी समजाचें त्या दळा मात्र भुरग्यांक एक बरी देख दिवन मुखार व्हरूंक साथ जाता करेक्ट सो एखाद्या वेळा कम्युनिकेशन म्हळ्यार कितें कुटुंबांत आनी हें कशें इम्पॉर्टंट घरांत आमी कसल्यो संगती एकामेका कडेन उलयचे हाचे विशयांत इल्लें म्हाका सांगता कम्युनिकेशन कालें म्हाका कालें उलोवंक आसा तें धैर्यान उलोवंक एक प्लॅटफॉर्म तें कुटुंबांत करेक्ट ओके पूण मस्तपटी कशें जाता म्हळ्यार आमी गाळण पिळण उलोवचें तरी परिस्थिती आसा करेक्ट हांव उलयलीं जाल्यार ताका कशें बगता कोणना हांव उलयलीं जाल्यार तें कालें म्हणटा कोणना या तो कालें म्हणटा कोणना अशें म्हण चिंतून उलोवचेंच बंद उलयतनात करेक्ट थोडे फावटी भुरगीं उलोवंक ट्राय करतात उलोवंक ट्राय करतना आमी कालें पुराण अशें करन तशें करन सांगून तांकां कन्फ्यूज करून घालना यो तुका समजना म्हणून उगेत रावतात भुरगीं मागीर भुरगीं कालें म्हणटात आमी कालें म्हळ्यार तुमकां समजना करेक्ट ओके ताच्या बदलाक बसून बरें करून आयकल्ल्यान आमकां कांय नश्ट ना करेक्ट भुरगीं कितें सांगतात भुरग्यांनी उलोवचें व्हडलें म्हण चिंतीचें आजकाल उलयतात जाल्यार तें आमचें नशीब म्हण चिंतेचें सो आतां उलयतात बसा उलया सांगाता बसून एकामेका डिस्कस करया आमी आमच्या कुटुंबान जाल्यार खंय आमी वचोंक प्लॅन करता जाल्यार दोग चेरके आमकां दोगांय कडेन बसून आमी उलयता तुका खंय वचोंक आसा तुका कालें प्रोग्राम आसा कितल्या वरां पाटी येता कालें येता आमी अशें प्लॅन करया गी या गी आमी या तुवें येजें न्ही करेक्ट या गी ते सांगतात तांचें कालें प्रोग्राम सो ते मागीर एडजस्ट करून येवचें जाल्यार येतात जायना जाल्यार जायना म्हणटात पूण सांगातात वेता आमी सडावत सांगाता वेता आमी करेक्ट आनी ते जाल्यार म्हळ्यार काल आमचो धाकटो चेरको आमी मस्त पुरासण्यान हांव पुरासण्यान आयली म्हजो व्हडलो चेरको कामात हांव पुरासण्यान आयलो न्हवरोय खंय थावन गेल्लो तोय पुरासण्यान आयलो वोय खंडपट्टे पुरासण्यान आयला धाकटो कालेंय मन जालां काल कांतारा फिल्म पळया म्हणून आनी धाकटूक विचारता म्हज्या न्हवऱ्याक विचारता म्हाका विचारूं ना पूण ते बैसरला आमी बैसरता म्हणून कोत्ता सो
ते दोघी म्हणटात आज जायना, आज नाका रे, काल्याक आज जायचे, पुरो जाला म्हण. तोय म्हणटा, वय म्हणटा, पूण वो या म्हण हटत हट, पूण चड हट करना तो. Understood, yeah, पूण ताका correct. वसाजे म्हळ्यार मोन येयला करेक्ट. मागीर आमी ना पुता सकडा पुरा साण्यान आसा थंय वचून न्हिदाचे म्हणटा वण्णी तुमी न्हिदी हांव पळयता. ओके सो फायनली आमी वचोना तशें म्हळ्यार सांगूंक एक अवकाश आसा. करेक्ट. तोंडां पळय तशें अशें ना. करेक्ट. आनी तो उलयता, उलोवंक जाय. थोडे फावटी जोरी उलयता तो, ती ताजी टिनेज, ताणें वाडची प्राय, ताणें उलयचें. करेक्ट. सो थोडे फावटी सोडटा आमी, थोडे फावटी आमी तशें आसता थोडे उलयतना. ताका वळखता. वय तशें तो बरें करून उलयता, पूण भायर कोणा कडेन तो सुकोनी तशें उलयना. रायट. ताका असो एकच जागो खंयचो ताजी वेंटिलेट ट्रू फिलिंग्स एक्सप्रेस करून. करेक्ट. आमचें घर. करेक्ट. सो घरान जर तर आमी तांकां एलाव करता जाल्यार माथ्यारात घालून उलोवंक न्ही. करेक्ट. आनी पाड शब्द यूज करून उलोवंक न्ही. आमच्या घरा पाड शब्द उलोवंकूच ना एकामेकाक. शिक्षण काही तशें म्हणूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी हांवें पळयलां भुरग्यांनी घरा आवय बापाय पाड शब्दूच उलयनात, पूण ड्रायव्ह करतना जर तर मुखार कोणी एकलो आड आयलो या काले म्हणी जालें तक्षण येता ते पाड उतर खंय तावन येता, घरांत हांव येयल्लें न्ही. सो ते सहवासा दोश म्हणटात पळय, एकामेका शिकल्लें आसता ते घरांत हांव ती हेजे म्हणून ना. सो आमचें कम्युनिकेशन अशें आसाचें एनकरेजींग आसाचें. करेक्ट. ओके सपोर्टीव आसाचें. करेक्ट. आनी उलोवंक अवकाश दिवचें आसाचें. करेक्ट. आनी उलोवणें मुखारसून वरचेंच आसलें जायचें. करेक्ट. बंद करचें न्ही. करेक्ट. हांव एक कडेन गार्डनाक गेल्ली, ते गार्डनांत झाडां पळयताना एक आवय आनी धूव आयली. धूव ही कांय एक 17-18 इयर्साचें आसूंक पुरो. आवय झाडां सिलेक्ट करताली, धूव येवन म्हणा लागलें मम्मी हें सोबीत आसा, हें पळय तोंडाम गो म्हणाली आवय. इल्ल्या वेळान परतून तें आळे मम्मी हें सोबीत आसा, हें बरें आसा आनी घट्ट आसा, हें तुका बारीक वता. ओके. ओलित स्टेटमेंट 4-5 स्टेटमेंट आवयन दिली. म्हाका इतलें दुखलें काळजाक. एक भुरगें ताचे तेंय एक व्यक्ती न्ही गे, ताकाय ताचें म्हणलें फिलींग आसा न्ही गे, ताकाय ताचें म्हणलें ओपिनियन आसा न्ही, खंय ताणें एक्सप्रेस करचें. करेक्ट. आतां आवय त्यो दिवडली हें गे ज्ञानी गे, दुवेक तशें म्हणचें तसली. करेक्ट. आमी आवय बापायनी थोडे फावटी चिंतचें आसा हांव पावर इगो हांव. करेक्ट. सो हें भुरग्यां कडेन दाखयल्यार भुरगीं फाल्यां कालें आमचे तावन कंप्लीट पयस येतात भुरगीं. कित्याक तुजे कडेन ताका उलोवंक अवकाश ना, ताचें म्हणलें कितें बगणां आसा व्यक्त करूंक अवकाश ना, ताणें खंय करीचें. करेक्ट. असलीं भुरगीं वाट चुकोवन वचूंक या दुसऱ्यांच्या सहवासान सांगातांत पडोवंक मस्त सुलभ. करेक्ट. मस्त सुलभ. कित्याक तांकां थंय वेंटिलेशन मेळटा म्हणली एक चिंता येता. करेक्ट. सो आवय बापाय कशेंय म्हाका मर्याद दिनात, आवय बापाय कशेंय म्हजें आयकनात. इल्लें कोणें रेस्पेक्ट दिलें तक्षण पडतात, तक्षण वेतात. कित्याक तांकां जाय तें वॅक्यूम क्रिएट जाला न्ही थंय. करेक्ट. ते वॅलिडेशन कुटुंबांत मेळ्ळ्यार तें इल्लें सॅटिस्फाय जाता. बेगीन पडना तीं भुरगीं. करेक्ट. ओके. आमी एकामेका हग करचें जावंक पुरो, एकामेका हात धरचो जावंक पुरो, कांद्यार हात घालचो जावंक पुरो, या सांगाता बसचें जावंक पुरो, लागून बसचें जावंक पुरो. सो हें पुरा आमी शेले म्हणून म्हणून काडटा आमी, पूण हें शेलें न्ही. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार आजच आज की काल कोणना एक व्हिडिओ पळयलो हांवें, तातूंत 4 जाणां भुरगीं ल्हान भुरगीं 4 जाणांक पटलून धन बापूय बसला आनी तो व्हिडिओ काडला म्हळ्यार तो लास्ट मोर्चा पयलें सांगते आसा. आमच्या रडोन सांगता तो 4 भुरग्यांक अरावंड धरन आमच्या ह्या मरणाक तुमची आवय कारण म्हणून. ओके. जालां कालें 4 जाणां भुरग्यांची आवय एका चेड्या ओट्टूक गेला, हांगा न्ही हेणे न्ही दुसऱ्या स्टेटांत. ओके. एका चेड्या ओट्टूक गेला घर सोडून. ओ दादलो कंगाल जाला, ताका कालें करचें म्हण कळना, भुरग्यां पळोवचें कोणें. 4 जाणां भुरगीं आहात. आतां म्हणून 4 जाणां करून कोणें सांगलें म्हणून जनरल घेता सोड. ओके. आतां 4 जाणां जालें आनी ती देवान दिल्लीं बरीं भुरगीं इतलीं सोबीत आसात भुरगीं, कोणाकी मोन येवचें ना. त्या 4 जाणां सांगाता खाणयोन तो नाळे म्हणटात पळय उदकांत उडला, 5 जाणां खाली. आतां हें आमकां कॉमन दिसून येता. दोगां भुरग्यांची तेगा भुरग्यांची आवय तरणाट्या चेड्या फाटल्यान म्हणून हांव ओट्टूक वेची आमकां दिसून येता. आतां हाका बेजीक कारण कालें हांगा हेजें कालें कारण. आतां तुका घोव आसा, तेगा भुरगीं आसात, 4 भुरगीं आसात, तरी तूं घर सोडून एका चेड्या फाटल्यान वेताय जाल्यार, चेड्या ओट्टूक वेताय जाल्यार तुका तें भोगाप फिलींग येवंक कारण कालें. कारण एक इमोशनल सुखीदाड, भावनात्मक सुखीदाड. थंय कितें आसा, हर एका मनशाक म्हजो मोग करतलीं कोण म्हणी जाय जें म्हणलें भोगाप आसता. ओके.
आतां म्हाका घोव आसा, घोवाक बायल आसा, भुरगीं आसात म्हणले क्षणा थंय म्हजी इमोशनल निड्स सॅटिस्फाय जाल्यो म्हणून न्ही. अनमेट इमोशनल निड्स कितें आसात तेदा जागृत जाता तेदा. आनी जर तर म्हाका खंय एक अवकाश मेळ्ळो चिंतया तो कामाचोच मनीस कोणगी घरा येता कालेंगी सर्वीस करूंक येता तो तुजे कडेन बरेंकान उलयता. करेक्ट. बरेंकान उलयता ना मासली अडचण येता पूण चिंत. करेक्ट. ओके तो केदांय तुका इन्सल्ट करना. करेक्ट. तो बरें करना तूं उलयता. करेक्ट. ओके तेदा काम जाता सदांय उलयता थोडे विशय गजाली आशार पाशार जाता. तुका घरा घोवा कडेन जावं बायले कडेन जावं सांगूंक जायना आशार पाशार जातात. मागीर उलया म्हण बगता मागीर केदाळे येता म्हण राखूंक जाता न्ही. तो टायम येतना येता म्हण पण अशें जावचें म्हण हांवें सांगलें सगळ्यां जाता म्हण आतां आसता दुबाव करूं वचनाकात अशें न्ही म्हणचें. पूण हाका बेजीक ग्रावंड तेंत सुखीदाड इमोशनल सुखीदाड हें आमी चिंतीचें. सो हाका कालें करयेत बेजिकली आमी उलयचें एकामेकाच्यो गरजो समजचे. ओके एटलिस्ट मोग करता काळी काळो कान करचो मोग न्ही. रायट. ती करणी मात ती लैंगीक करणी म्हणटात Correct. ताका मोग असल्यार मात करूंक जाता सारकें पूण तोच मोग न्ही. करेक्ट. मोग उतरांनी आसा मोग उतरांनी करण्यांनी दाखोवंक जाता. करेक्ट. तो खंयचो ती करणी सपरेट दवरा. ओके तो लैंगीक मोग म्हूण सपरेट दवरा. ओके तें सोडून तुवें आमी एकामेकाक रेस्पेक्ट दिवचें. ओडोली हांवें सांगलें. ओके तुजें कितें तुजे कडेन टॅलंट आसा देणें आसा तांक आसा ती तुवें वळखून घेवची. एप्रिशिएट करचें बेजीक मिसींग लिंक एकामेका एप्रिशिएट करचें आमकां कळोंकूच कळना. करेक्ट. एप्रिशिएट करचें कशें दादल्यान स्त्रियेक मात्र करीचें म्हणून ना स्त्रियेन दादल्याक करीत बोथ द सायड. बोथ सायड. जावंक पुरो न्हवरो बरें करून सुबीत शर्ट घालून हें बरें मॅच जाता तुका सुबीत दिसता म्हणून आमकां कितें जीब पाटी येता कित्याक म्हणून नजो म्हण येत न्हय. आमी म्हणटा तशें बायसरान आयिल्लें क्षणा आमी म्हणटा हें तुका सोबीत दिसता एवढंच येतं आमच्या मधले वय म्हणटा हांव बायसरून आयिल्लें पळय बायसरतना हांव म्हज्या न्हवऱ्या कडेन म्हाका म्हळ्यार म्हाका सडावत म्हाका कालें जाय म्हाका हें आसता जाल्यार तरी तांची एक मेळ्ळार आसा पण समथींग डिफरंट. हे समा आसा गे समा आसा गे तुका समाला समा म्हणटा तो मागीर हांव विसरचें ना समा गे. सो म्हळ्यार उलोवंक एक अवकाश पळय आमी सोदून काडीचे. करेक्ट. गरज ना ते इसारीचे म्हण तरी तो म्हजो न्हवरो न्हय. सो ताचे कडेन इसारलें म्हाका एक समाधान ताणें म्हाका पळयलें बेजीक कालें ताणी पळयचें आमी नेसचे कोणा खातीर बायलां खातीर इट इज लेटर ऑन बट आमी नेसचे कोणा खातीर ताचे मागीर डावट आसता तो म्हाका पळयता की ना. सो ताचे कडेन आमी कशें समा गे म्हण तो म्हाका एक फावटी पळयता न्हय कपड्याच्यो मिरयो समा आसता जाल्यार इल्ल्यो कपड्याच्यो मिरयो धरल्यार हांवें सांगूं ना म्हाका ते दोळो म्हण हांव इंडिपेंडंटली करता. तशें कालें आसता चरके आसल्या चरक्यां कडेन सांगता चरके करतात. सो ही सांगत उलोवंक अवकाश सोदचें. करेक्ट. रायट. ओके दुसरें एप्रिशिएट करचें. रायट. कालेंय बरें काम केलें पळोवंक सुबीत दिसता या कालें केल्लें बरें जालें एप्रिशिएट कर वचून सुखी सोदी नाका. सुखी सोदूंक तूं जाय म्हणून ना कोणी सोदयेत. सो ताच्या बदलाक केल्ल्या कामाक एप्रिशिएट कर. बरें जालां जाल्यार बरें जालां. आतां रांदलेंत म्हणशीत बरें जालां जाल्यार कित्या तोंडांत येना तो शब्द आज बरें रांदलां खावंक जाता सांगूंक कित्याक जायना. आज कडी रुचीक जाल्या बरी जाल्या तेंत कांय चड उणें जाल्लें कशें तें तोंडांत फार उसळटात. करेक्ट. रायट. नेगेटीव सांगचें इल्लें दामून धरन पॉझिटीव कितें आसा तें सांगूंक जर तर तुजे कडेन बरें मन आसा जाल्यार तुजो संबंद बरो जाता म्हणून अर्थ. ओके सो तिसरें मोग करण्यांनी व्यक्त करचो. कशें आमी तेंत आमी व्हडलें कांय अशें ना. करेक्ट. खंय येताना एक कळ्या कडको ते सगळ्यांक जायना ते म्हाका तुका जाय सगळ्यांक म्हाका येयला एक सगळ्यांक जाय पसंद पसंद आमकां करतो ना. सो तें केदाळे न्ही रेंगी एपटी तुका मेळ्ळें कळ्ळें की हाड एक चेंडू आतां हाडूं जायना 500,000 आमी आमी सारना आतां आनी आमकां ते 500,000 हाडलो म्हळ्यार आमकां तें पळोवन बेच्चा जाता. सिजनाच्या टायमार एक चेंडो कळे हाड या काली म्हणी एक फूल हाडगी या चिंत्या एक क्लिप हाडगी काली पसंद काली हाड या हांवें तुका हाडलां आतां हाडलें म्हणजें हाडलें हें घाल हाडलां म्हण थोडी इसारचें आतां डोंट डू दॅट. हें घाल हाडलें आतां गिफ्ट दिलें
एबे हे घाल्या खाल्ल्यार आं, हे मस्त जाणांक ही संवय आसा आसा करेक्ट खाली आडले तक्षण ताचे विशीं नेगेटिव्ह कमेंट करचे ताचे बदला काय म्हणजे आडला न्ही आडूंक तूं नातली कितलीं जाणां आसात कोणी आण दितलीं कोणी नात रायट तुका ते म्हणे आडला न्ही करेक्ट मागीर चिंत तें पॉझिटिव्ह न्ही Correct. सो वस्तूत म्हणणी हांव म्हणटा चिंत त्या किचनान ते एकल्यान काम करता तूं बसलाय भायर वस इल्लें हेल्प कर काही नाका बायल मनशांक कशीं कोत्ताय आमी सडावत ताणें येवन करीचे म्हणून एक्सपेक्ट करता आमी आमकां पुरो जाता आमी Correct. चिंता वय पूण जाता काल्यां थोडे पटी ताचे की चड आमकां हांगा आसा न्ही म्हण ताका गोत्ता न्ही येवन रावल्या सायडीक ताणें काले करी जेगी म्हण सांग नाका तूं बस तेदा तितू म्हणटा नाका तूं बस हांव करता म्हणटा जर तर करी जेगी म्हणटा कर म्हणून जाय बस इल्लें कट कर इल्लें हेल्प कर कट कर म्हणा कालें रांदोय न्ही मास जायते दुसऱ्यान हय वचून हेल्प कर या आयदनां धुवंक जाल्यार आयदनां धुवची या ते कोयर आसला जाल्यार काण भायर व्हरून उडोवचो या कोयराचें जाल्यार एक चेर हाड ती सांगता बसून उलय उलय करेक्ट यू कॅन डू दॅट नो पूण ते करतात थोड्यांक बायल मनशांक तर जायना ते आसा हांगा येयलो गी म्हजो वांटो म्हळ्यार ते दोनी सायडींतल्यान येता करेक्ट ओके थोड्या पटी दादल्या मनशांक उलोवंक जाय जाय. उलयतात अवकाश सोदतात बायल मनशां मनशां दिनात. थोडे पटी तांचे तोंड दाबयतात करेक्ट या काल जाता गोताय दादल्या मनशांनी बायल मनशां मध्ये मस्त पटी समस्या येवची काल म्हळ्यार जर तर एक दादलो ताचो पात्र धैर्यान निर्वहण करूंक शकना जाल्यार फॉर एग्जाम्पल पुरा कामांत मेतेरपण ना जाल्यार आनी हर एका कामाक आपल्या बायलेचेर डिपेंड जाता जाल्यार आनी बायल सगळीं कामां एकलीच सिंगल हँडेडली करता जाल्यार तिका इल्लो पावर आसता त्या घरांत करेक्ट ओके आनी ती खाल्या म्हळ्यार तिचेंत पुरो अल्टिमेट आं करेक्ट अल्टिमेट वयतली आसा. पावर सोडलो कोणे नवऱ्यान कोणे सोंड दिल्लें पुरा करेक्ट हांवें कालें करूंक कालें सोंड दिल्लें कोणे तुवें न्ही करेक्ट आतां ती करता तूं ताजेर डिपेंड जालाय सो Correct. डिपेंड जायनाका हांवें म्हणचें डिपेंडन्सी म्हणलें आमच्या डिक्शनरींत इल्लें काणूड कानुडेचे करेक्ट वी आर इंटरडिपेंडंट करेक्ट करेक्ट Right, आतां right. म्हज्या नवऱ्याचेर हांव म्हजेर म्हजो नवरो आमी इंटरडिपेंडंट ताचो अर्थ असो न्ही की हांव नातल्या तो जियेत ना तो नातल्या हांव जियेत ना तशें न्ही करेक्ट हांव एक दीस ना जाल्यार घर चलत ना म्हणली परिस्थिती आमी ताण दवरल्या मस्त कुटुंबांनी करेक्ट सो हाका हेय प्रॉब्लेम काले म्हळ्यार कोण करता कोण कोण आसा आसा काय नाका 2 दीस प्लॅन कर 2 दीस सोड आनी वच सोड आनी वच जे येतात की ना पळय करेक्ट ते आनी एक प्रॉब्लेम जाता कालें स्विगी गी झोमॅटो गी घरा ऑर्डर येवन पडटात करेक्ट सो हेय प्रॉब्लेम म्हणटा आजकाल तशें पूण तशें म्हणून आमी कांय काडून उडोवंक जायना पूण हर एका सांद्यान मॅनेज करीचे सेल्फ मॅनेजमेंट करेक्ट सेल्फ रिलायन्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट करेक्ट खालें आसल्यार म्हजीं कामां हांव करूंक शकता करेक्ट हें चिंता ओके Correct. आनी एक चेडवां भुरग्यांक म्हाका सांगूंक जाय मोगार पडटना थोडे पटी कशें जाता म्हाका मस्त केजीस मेळ्ळ्यात आनी भिरांकूळ केजीस कश्यो म्हळ्यार सायकोपॅथ पर्सनॅलिटी ते कशे मनीस म्हळ्यार तांचो चेडूय आशियेत पूण व्हेरी रेअर सडावत अशे चेरकेत मोग कशें पाटीक लागून लागून येवचें पाटीक लागून येवचें पाटीक लागून येवचें आनी हांव तुजो मोग करता हांव अशें तूं नातल्यार हांव जियेना तूं नाल्यार हांव मरता करेक्ट आनी अशें लंग पुस्क म्हणून आमचो मांडो पाडकन पाटीक लागून म्हणलें बरें मोगार पडचें मागीर काजर जावचें आतां आनी कालें चिंतचें म्हजो इतलो मोग करतलो मनीस ह्या संवसारांत ना म्हणलें इल्युजन क्रिएट करून दवरता तो तुज्या मतींत करेक्ट आनी तूं कंप्लीट त्या इल्युजनारूच आसताय आनी कंप्लीट कालें करताय म्हळ्यार वत्तू म्हाका सांगुल्लो म्हणून काजर जाता ताका जाय आसलें तेंत एक पटीन तूं ताका मेळ्ळ्यार करेक्ट मागीर तुजेर कालें पुरो प्रयोग करूंक जाता पुरो प्रयोग तो करता सो सायकोपॅथ पर्सनॅलिटी बी केअरफूल ते कशें कळटा जर तर तो तुका अशें म्हणटा तूं नासतना हांव मरता तूं नासल्यार हांव जियेना म्हाका जायना आनी तूं मागीर एक जालें म्हळ्यार तुज्या फोनाचेर कंट्रोल तुज्या उलोवण्याचेर कंट्रोल तूं खंय वेताय कोणाक मेळटाय ताचेर कंट्रोल हर एक संगत ताका तुवें सांगचें हें पुरो तुका कंट्रोलिंग तो करता जाल्यार एक दुसरें तुजी हर एक संगत ताका कळाचें म्हणल्यार एक्सपेक्टेशन ताचें आसा जाल्यार आनी एक तुजें ड्रेस सेन्स तूं जिन्स पॅन्ट घालून नजो या अशें घालून नजो तशें घालून नजो अशेंत घालीचें तशेंत घालीचें म्हणल्यार रेस्ट्रिक्शन्स घालता जाल्यार तुज्या मुवमेंटाचेर रेस्ट्रिक्शन्स घालता जाल्यार आनी तुज्या एक्टिविटीसाचेर रेस्ट्रिक्शन घालता जाल्यार हें पुरा
पुरो आसा जे म्हणना थोडे 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 अशे सिम्पटम्स correct. ते आसा आनी जर तर तुका तुजें तें रिलेशनशीप मुखार वेता वेता वेताना त्या व्यक्ती विशयान भें सुरू जाता जाल्यार एक भें सुरू जाता. दुसरें तुका ताजे फोन आयले म्हळ्यार कवजेणी भोगता, फोनार उलोवंक तूं भियेताय, या तुका कंपल्शन अशें भोगता की इतल्या वेळार हांवें कॉल करीजेत नाजाल्यार हाचे काले परिणाम वायट जाता म्हूण तुका भिरांत भोगता जाल्यार ह्यो पुरो सिम्पटम्स काले म्हळ्यार तूं एका व्हडल्या प्रॉब्लेमांत एंड अप जाताय. सो त्या देखून आतांत जागृत राव. हे पुरो सिम्पटम्स म्हाकाय एक सैरीक आयिल्ली आनी हांवें हें म्हाका गुत्त आसलें देखून हांव बचाव जालें. हांवें हे पुरो सिम्पटम्स पळयले. पळोवन 1 2 3 4 चवथो येतना हांवें सांगलें नो इनफ जालें म्हणलें सोडलें आनी शीद आयली. म्हळ्यार हांव वचून रावली न्ही. म्हळ्यार त्या घरा वचून एंगेजमेंट जावना फॉर्मा म्हणून व्हेल्लें पाद्र्यापाडी दिवंक म्हणून पाद्र्यापानी म्हाका सांगलें अशें अशें तो व्यक्ती म्हणून. तक्षण त्या घरा वचून ती फॉर्मा पिंजून तांच्या तोंडा उडोवन हांव आयलें. सो देखून हांव Very important. सो फर्म डिसिशन काण घेवचे तली तांक हर एका चेडवा भुरग्यान आपणायचें. करेक्ट. ओके तूं एका समस्यांत फसलाय एका रिलेशनशिपान फसलाय दॅट इज नॉट द एंड. करेक्ट. सो तें एंड केदाळ जाता तूं ताच्यार पडलें जाल्यार एंड जाता. तूं तातूंत पडनासतना म्हजें लायफ म्हाका जियोंक आसा म्हूण केदाळ तूं चिंताय आनी फर्म डिसिशन करताय आनी धैर्य काण घेताय. नेक्स्ट तो न्ही ताचे बरोच मेळटा. टेन्शन करनाका. आमी चिंतचें कालें म्हळ्यार हो नाल्यार आनी कोण म्हाका. करेक्ट. देव आसतना कोण जाय. देव कोणाक ना कोणाक तुका फावो करता. काल्याक जाय टेन्शन. म्हाका आज इतलो बरो नवरो मेळ्ळा जाल्यार इतलो जिने सांगाती मेळ्ळा जाल्यार हांवें तें डिसिशन केल्ल्यान म्हाका मेळना. नाल्यार हांव तें कोणान मूर्ती हाडली जवळ उरतींच नातली. करेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्रग एडिक्ट आसलो म्हाका गुर्तू नातलें. ओके आमी थोडे फावटी ब्लायंडली बिलीव करता. ओके सो ह्यो मस्त संगती चेडवां भुरग्यांनी जागृतेन मोतीन काणी घेवचे आनी फॅशना फाटल्यान वचनाकात. बटन ओपन दवरन हेअरस्टायल व्हडली करन व्हडली गोल्डन हें पुरो घालन पट्ट करन बुलेटार वेचे आमकां सोबीत दिसतात. आमी चिंतचें ते आमकां बरे हिरो ते आमचे म्हणून. करेक्ट. ते हिरो न्ही ते आमकां झिरो करूंक येवचे. काले म्हळ्यार ते बुलेटार तूं वचून आज तुका फसयलें फाल्यां तूं मेळ्ळ्या उपरांत तुका घरा दवरलें आनी एकल्या फसयतात. हें उडास दवरीचें ते तुमकां घरच्या कामान जावंक पुरो जबाबदारेन जावंक पुरो सहकार दिवंक ना फावो. ते येनात. कोण येतात आमच्या समुदायाचे पापाचे कोण म्हणटात तुमी तांकां मोग दाखोवंक कळना. हांव मस्तपटी म्हणटा आमच्या दादल्यांक बायलेक मोग दाखोवंक कळना. गोत्तू ना. करेक्ट. हांव बायलेक म्हळ्यार हांवें तांकां दुसऱ्यांक मोग दाखोवंक कळना. कोणाक गोत्तू ना. करेक्ट. सो खंय इल्ले ते आमचे समुदायाचे दादले तांकां वाडोवच्या रितींत खंय इल्ले डल्ल जाल्यात म्हूण म्हाका भोगता. करेक्ट. रायट. म्हळ्यार तांची स्मार्टनेस आनी कालें म्हणना साबळे तें खंय सप्रेस जालां. सप्रेस जालां. रायट. आनी हाचे वरवीं आमची चेडवां भुरगीं आमच्या सारक्या भुरग्यांक वेगळी अट्रॅक्ट जायनात. रायट. सो हें बारी व्हडलें प्रॉब्लेम. ते जावंक पुरो हेर धर्माच्या धर्म खंयचो म्हूण सांगना हेर धर्माचे ते इल्ले बोल्ड दिसतात एक्टीव दिसतात स्मार्ट दिसतात आनी कालें म्हळ्यार बरे एक्सप्रेसिव. व्हेरी गुड. एक्सप्रेसिव म्हळ्यार मोग करता म्हूण अशें सांगतात की तुका ताजेतून भायर येवंकूच जाय. करेक्ट. सो एक्सप्रेसिव आमचे एक्सप्रेशनांत ही नात. करेक्ट. उलोवण्यांत ही नात. आय लव यू म्हणूंक ही फाटी हरी एकांत ही फाटी. सो पूण एक मात्र उडास दवरूंक जाय आमचे दादले कोण आसात ते कुटुंबाची जबाबदारी सांबाळच्यांत सांगात दिवच्यांत 100% सहकार दिवच्यांत तांचे बरी कोणी आसूंक साधना. कंप्लिटली एग्री. वय. सो ही संगत आमच्या चेडवा भुरग्यांनी मोतीन दवरीचे उडास दवरीचे. सिलेक्शन करतना ही जागृतकाय सांबाळीचे. आतां चेरक्या भुरग्यांनी लायफ पार्टनर सिलेक्ट करतना पळयचे खाली फॅशन न्ही. रायट. फॅशन न्ही डिग्र्यो न्ही फॅशन न्ही आनी सांबाळ न्ही कंपनी न्ही तें पुरो असल्यारी ताचे सांगात इल्ले शेगूण आसात गी. रायट. इल्ले एडजस्ट जावची एक संगत आसा गी या तुका रेस्पेक्ट दिवची संगत आसा गी या तुजो सांबाळ उणो आसल्यार तुका केंडी नातलें संगत आसा गी. मस्तपटी चेडवाचो सांबाळ चड आसता चेड्याचो उणो आसता. सांगून दाखयचें म्हणना तुजें की म्हाका सांबाळ चड म्हणून सांगून दाखयचें म्हणना. आनी म्हजे कडेन इतले पयशे आतां म्हजी आस्त आसा तुवें काल हाडलाय दोनी सायडींतल्यान येवन उजो ते आमी जियोंक अशें सांबाळा खातीर आस्ती खातीर पयशां खातीर न्ही.
सो आमी एकामेका खातीर जिवंक आसचें. ह्यो संगती तोड्यो जर तर आमच्या मतींत आसा जाल्यार आमचें लग्ना जिवीत सुगामायेन काडूंक साथ जाता. दुसरें आमी हाय एक्सपेक्टेशन हांवें अशें करीजे, हांवें तेदे व्हडलें घर बांदिजे आनी तशें करीजे, मस्त सपनां आसात मनशाक, आसूं नजो म्हण न्ही, आसतात. पूण पावोना, म्हाका तुवें दिवं नाय, म्हाका तुवें करूं नाय, तुवें कालें दिलाय, अनेक सवालां गरज नान म्हण म्हाका भोगता आमच्या लग्ना जिवितांत. कितली लांब आसा थोडी बडी पळयचें पडटा. पूण एक सांगत उडास आसून आमी एकामेका सकयल घालन, एकामेका दुरसोवन आमी खंयच्या लग्ना जिविती जिवंक जायना. खंडीत देखून जर तर आमच्या लग्ना शाबितायेन वसाचें, आसलें बरी एडजस्ट करून जिवंक आमी शिकायचें. एट द सेम टायम बरें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करीचे. बरें जिवीत म्हणटा कालें व्हडलें घर आसा, व्हडली गाडी आसा, बँक बॅलन्स बरें आसा, फॉरेन टूर्स करूंक जाता, न्हय तें न्ही, ती क्रायटेरिया न्ही, जाल्ली करून दिता. करेक्ट. पूण आसल्या परिगतेंत आमी एकामेका सुदारसून जिवंक जाता तें गरजेचें. पयशे करचेच फस्ट प्रायोरिटी न्हय, केल्ले पयशे सगळ्यां खातीर उपयोग करचे, सगळ्यांक संतोषान आसचे बरी पळोवचें, ती प्रायोरिटी जायची न्ही. आजकाल मस्त कुटुंबांनी खंडापटे पयशे आसात, मस्त आसात, इनकम इतलें आसा की त्या निकी खर्च्या एका धांवणेंत आमचे कडेन टायम ना. रायट. आनी जोडिल्ले पयशे आनी केल्ली आस्त आनी आसलें भांगार हें सांबाळूंकूच आमकां आमची तकली पावना. आमकां ना चड. आनी तशें आसतना आमी जिवीत जियेना. करेक्ट. आमी जिवीत केवल जोडच्या खातीर जरयता. रायट. ओके, जिवीत जियेना. सो कुटुंबां सांगाता ते जियोंक, खंय संतोष भोगूंक, खंय एकामेका सांगाता जियोंक ते पयशे करशी न्ही. अप्रूप म्हणी अप्रूप काडा, अप्रूप भायर काडा. लायफ काल्याक फाल्यां हाकाळी इतलें जोडलें, फाल्यां वचोन कालेंगी एक स्ट्रोक जालो की आनी कोणाक जाता म्हण सांगूंक जायना, ती गजाल विंगड. पूण चिंत्या कलीग एक पिडा आयली, आतां डायबेटीक व्हेरी कॉमन. ओके, आयलें म्हण चिंत, मागीर तुका खावंक ना. करेक्ट. कालें खाताय, चिंतून खायचें तुवें, तुकून खायचें तुवें, पळय खावंक जायना, तुका खंय वसोंक जायना. उपाशी रावन जडले मागीर खाता म्हणून पूज आयले, मागीर खावंकूच मेळना. करेक्ट. देखून ही पूर संगती ते केदळ्यात आमी लायफ आनी आमचे इल्लें चिंता पयलें सरळ आनी सिंप्लिसिटी आसल्यार आमकां ही चिंतपा येतात. करेक्ट. नाजाल्यार येना तें. करेक्ट. सो ही संगत म्हाका आणखी साबार संगतीचे कडेन उलोवंक आसात, पूण वेळ आमकां सांगता येता की आतां रावून वेळ आयलो म्हूण सांगून. देखून आज संदेशी हांगासर दिवचे म्हणून कित्याक सगळ्या आमच्या ह्या विशयाचेर आज आमी कितें उलयलो, बऱ्यांतलो बरो संदेश, कितें आमच्या समाजीक गरज आसा, कितें आमच्या कुटुंबाक गरज आसा, तें आयरीन बायेन बऱ्या सरळ उतरांनी तिणें दाखोवन दिलां. आनीक जें कितें ती हांगासर उलयल्या तिणें कार्य शर्माव मात्र दिवना, तिच्या जिणेन तिणें पाडलां. आज हांवें कितें हांगासर वसाचें म्हूण चिंतलें की आमच्या प्रेक्षकांक कितें मेळाचें म्हूण चिंतलें की सिंपल उतरांनी एग्जाम्पल्स दिवन तुमच्या जिणयेची काणी कितेंच मुकडी नासतना वा हायड करनासतना तुमी उक्त्या मनान हांगासर सांगल्या. देखून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सर, आमच्या प्रेक्षकां तर्फेन, आमच्या टिमा तर्फेन, आमचो समुदाय मात्र सगळी आमचे समाज बरें जावं शकतलो एक वावर तुमचे मेळोवन दी. तुमकां बळ, भलायकी आनी मेनली संतोष भरीत कुटुंबाची वेगळ्यो आसा ते आणखी चड एनहान्स जावं दी म्हूण सांगून ह्या मुखांत हांव तुमकां मागोवंक आशेता. देव बरें करूं. तर मोगाचे विक्षकानो, आयचो एपिसोड खंडीत जावन तुमकां पसंत जातलो आनी एक हो एपिसोड पळोवन हर एक एपिसोड शेअर करा म्हूण सांगता. पूण आयचो एपिसोड स्पेशली आमच्या युवा जाणां कडेन शेअर करा. आनी एखाद्या वेळार जाता घोव, बायल, भुरगीं आनी कुटुंबांत तुमी कोण पुरो आसात सांगाता बसा, सांगाता हो एपिसोड पळया. आनी एखाद्या वेळार एपिसोड उलयता आसतना तुमच्या कुटुंबांत तो समाज आसा म्हणून बघता जाल्यार दयाकन उक्त्या मनान उलया आनी तुमची कुटुंबां संतोष बरी जावन दी म्हणलोच ह्या कार्यक्रमाचो आमचो उद्देश. देखून आतां तितल्या लोकां लागीं शेअर करा, कितें बरें लागलें हांगासर सांगा, कितें बरें करयेत तें सांगा. आनी एखाद्या वेळार तुमकां तिचे कडेन कावन्सिलींग जाय जाल्यार तेचे डिटेल्स आमी हांगासर डिस्क्रिप्शनांत घालून आसतले हांव, नाजाल्यार आमचे हांगासर नंबर आसा, तुमी आमकां वॉट्सॅप केलें जाल्यार तिचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स आमी खंडीत जावन दितले हांव. देखून कार्मेल किरणाक सबस्क्रायब करा. तुमकां हांगासर दिसता आमचो सिल्वर बटन ऑलरेडी आमकां मेळ्ळा, मुखार आमकां गोल्डन बटनी मेळाचें म्हणली आशा आसा. देखून सबस्क्रिप्शनाक खंडीत जावन विसरनाकात. परत येवच्या हप्त्यांत अनेक बरो एपिसोड घेवन तुमच्या मुखार आसतली. तवळ पर्यंत पळोवन रावा. कार्मेल कॅफे आनी कार्मेल किरण चॅनल समेस्तांक देव बरें करूं.